एक कल्पनाक वास्तवांतो रूपांतरित कोरका जलारी ताजे मागशी मस्त एक नमुन्याचे परिश्रम धैर्य साधना खंडित अस जीवनांतू कोणाकय जो एक स्वपन पळोवका म्हळ्यारी ताक एक प्रायेचे इतिमिती आस्तवे ते स्वपन आम्ही वास्तव कोरका जल्लारी ताजे मागशी कितले आम्ही एक परिश्रम कोरका नाही आजी आमगेल वाहिनींतू 50 वर्सारी तसल एक स्वपन पळोनू साकार कोण दाखयल तसले सोयरसची नमस्कार तुंग सक्कड वीक्षकांक आमगेल वाहिनींतू आत्मीय स्वागत वै आमगेल वाहिनींतू आजी आमगेल सोयरसची माळशी होम प्रोडक्ट्स हाजे संस्थापकी श्रीमती लक्ष्मी भट्ट हानी बंटवाळचे केवल एक 500 रुपये हातांत असुनू उडिके असुनू सूर केलेले हांगेले माळशी होम प्रोडक्ट्स हाजे प्रयाण आजी 25 आपशी चड रुची रुची आहाराचे उत्पन्न जावनू आमगेल मस्त जनार घरांतू वासरींतू स्थान घेतला हांग मस्त जनांनी हे ऐकून आशा पुरोची नाही आत्ता आम्ही हाजी मागशेशी काणी हांगे लागी ऐकूया हांगेले प्रयाण कशी जाले हांक कशी हे माळशी होम प्रोडक्ट स्थापन करू जाले म्हणल विषयांतू हांगेल संदर्शनांतू ऐकूया ताच पुढे आम्ही हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करूया नमस्कार सगळ्यांक नमस्कार लक्ष्मी तुमका आमगेल वाहिनींतू आत्मीय स्वागत खुशी दिसली तुम्ही एक धड संकल्प करून तुमगेले व्यवसाय बिल्डअप करता असताची बांधून येयलेची आनंद खुशी जाला आता आम्ही सुरवेक तुमगेल बाल्य आणि शिकवण आणि तुमगेल कुटुंबाचे आमका परिचय करून दितावे मिगेले जनन आणि हांव होड जाल्लेली आणि शिक्षण बंटवाळांत जाल्ले मिगेला आनो अरला माधव प्रभू म्हणून एक ऑफिशियल नावान नाले गांवांतो आनो अरला सुब्मा मुळू चिरपरित जावन आशिल्लो म्हण आन एक होड सोशल वर्कर जावन आशिल्लो जो एक डेडिकेटेड वॉलंटियर जावन आशिल्लो त्या टायमारी कॅटरिंगा व्यवस्थानी ना आशिल्ली गांवची जनांना सुदारसून दिवची आशिल्ली एक वर्डीक म्हूण जास्त म्हळ्यार एक फंक्शन आस म्हळ्यार तशें त्या फंक्शनाची जनान येवन सुब्माम एक तू सुदारसून दिवका म्हळ्यार ते सकाळीचे खांदेर एक शाल घालून शीदा रांदपाक उडाक वच्चे थंय कसा व्यवस्था जाला पळोवचे कापी खाणा व्यवस्थे वांटूच खीर पळोवचे मागीर जेवणाक वाडू राखचे मागीर ते पुरा जावन आनु जेवणा बसलो म्हळ्यार थंय ते कटार इत्तान कटार घासू गेल्ली मुडुल्याक समाराधन देवस्थाना समाराधने आसल्यार ते कटार उंटी घालून मागीर घरा येवचे शेशी मागीर मिगेल अम्मा राधा प्रभू म्हणून टीचर जावन आशिल्ली तिगे स्टुडंट्स अच्युमेच्चिन ती टीचर जावन आशिल्ली म्हूण बंटवाळांतूच SVS देवाले वय आमगेल देवाचा वय तांतू मागीर मस्त सपोर्टिव्ह आशिल्ली आणि मस्त विचारू ज्ञान मस्त आशिला आणि कोणेय एक कसे नवे उद्यम करता घरांतू बैसून म्हणारी तांगेल फर्स्ट कस्टमर अम्मा मागीर ते प्रॉडक्ट लायकच म्हूण जाल्यार मागीर परमनंट कस्टमर तितले हेल्पिंग आशिल्ला अम्मा मागीर तांगे स्वर्गस्थ जाल्लेची दोगे नाची आनी तांगेल 4 जन चेडवालांतू हांव धाकली म्हाका 2 अण्णा आनी इतले हक्का मागीर म्हाका वर्डीक कोण उपिनगडी दिल्लेले मागीर बामूण प्रभात भट्ट माव M वेंकटेश भट्ट आनी माई गौरी भट्ट म्हणून आनी आमकां एकली धूव तिक वर्डीक कोण दिल्या पृथ्वी शेणे म्हणून आनी जावय प्रदीप शेणे वय मागीर मिगेले स्कूल जेवो हायस्कूल कॉलेज पुरा आमगेले ग्रामदेव श्री तिरुमला वेंकटरमण स्वामीले देवाले SVS विद्यासंस्थेन तुझेले तुका अम्मा टीचर वय 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 स्कूलांत स्कूल अम्मा प्रायमरींत आशिल्ली मागीर हांव MSc मॅथ्सांत MSc केल्लेले ते मँगलोर युनिवर्सिटीचे कोणाचें व्हेरी नायस गुड गुड आता अशी तुम्ही
MSc केले वय मागीर नंतर कसले हें केलें की ते म्हाका सांग तुल्यान कामाक येवचे ना हं. ते कामा वच्ची म्हाका इंट्रस्ट नाशिल्ली ते म्हळ्यार हांव सांग तुल्यान आम्मान ते स्कुला वच्ची थंय काम करचें मागीर घरा येवनूय करचें म्हळ्यार आमगेले घरकडे येल गेलेले चुकली नाशिल्लीच ते आम्माल ते हॅक्टीक वर्क पळोवन म्हाका सांग तुल्यान मना गट्टी बसले ना जॉबाचे अमकेल्यार ते कष्ट जाता हांव बीन होड जाता जॉबा वच्चा म्हूण सांग तुल्यान बशील आशिल मागीर ते आशिल तशें हांव जॉब घरा वयर एक नमल्या प्रीती वय 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 सांग तशें हांव जॉबा वच्चे हें आलोचना कर मागीर MSc शिकून थंय खंयची कॉलेजान ते ना ते आपयले आमगेले मॅडमान प्रोफेसर मॅडमान पुरो आपयले जाल्यार म्हाका हें मात आशिल्लें वा तशें हांव अंतूची कुकिंग जर्नी स्टार्ट केली थोडे टायमा खातीर अशी वय त्या स्पेशल ना 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 त्या टायमार वच्चे न्ही तेदन वच्चे न्ही मागीर केन्ना चुमकलेलेस की मागीर हांव आफ्टर 21 years MSc जातरी ओ तेदना थंय आमगेले उप्पिनंगडीन हांव उप्पिनंगडी आशिल्ली तेदना थंय एक दिवस कॉल आयले ते म्हळ्यार हांव ट्युशन दिता आशिल्ली तेन्ना म्हगे स्टुडंट आले अम्मा थंय ऑफिसान तूं गव्हर्मेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज तांचे ऑफिसान तूं वर्क करता आशिल्ली तीन एक दिवस म्हाका सकाळी फोन केले हांगा लेक्चरर्स नाची चेडूं मॅथ्सा शिकोवच्याक एकेडमिक इयर स्टार्ट जावन ऑलरेडी एक म्हयनो जाल्ला तांणी बाप मस्त बेजार करताची डिसेंट स्टुडंट्स पुरो बुदंत आसाची तुवें जॉइन जावका म्हणून ते म्हाका सुरवेक हांव जायत म्हणी ते म्हळ्यार शिकून तितली वर्स जाल्ला कशी जातले म्हणून मागीर मिगेल बामूण त्या टायमार ते CDC मेंबर जावन आशिल्ले कॉलेजाचे आनी तांकां फॅकल्टी थंयचे प्रिंसिपाला लायक गुर्तू कॉन्टॅक्ट पुरो आशिल्ले मेल बामणाक कडेन तांणी म्हणलें वचून शिकय तुका जाता म्हणून त्या टायमार वय त्या टायमार हांव म्हाका MSc एकली मेल फ्रेंड आनी क्लोज ती क्लासमेट आनी क्लोज फ्रेंड तिगेल्याग हांव कॉल करून निमगेला ती गव्हर्मेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज कोटेश्वरान तूं मॅथ्स प्रोफेसर जावन आशिल्ली त्या टायम ती म्हणाल ना तुका जाता तूं वस तुका जावपा जाल्यार स्टडी मेटेरियल नोट्स पुरो हांव तुका आत्तां स्पीड पोस्ट करता तूं आत्तां वचून जॉइन जा तुका जाता म्हणाल व्हेरी गुड तशी तीन पेटोवन दिले मागीर हांव वय वय आनी ते गेस्ट लेक्चरर म्हळ्यार सकाळी वचून कॉलेजा बसका म्हूण ना आमगेल टायमार आमी क्लास कोणी येवचे वारा 3 दिवस आनी आफ्टर क्लास तुमगेल टायमार शिकून तितलेच तशें हांव असं लायक ओटो 9 वर्स केले आत्ता ते 3 वर्स उप्पिनंगडीन तूं मागीर 6 वर्स हांव बलमट्टा वुमन्स कॉलेज कॉलेज वय 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 थंय जाल्ली म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ टायमान त्या वेळार मिगेले धूव कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेजाक सीट मेळ्ळें थंय जॉइन जाली ती तशें आमी बंटवाळान तूं शिफ्ट जाल्लेची तेन्ना श्रीनिवास स्वीट्स म्हूण अर्ला श्रीनिवास प्रभू म्हूण मिगेल अण्णाले बिझनेस आवट मिगेल बामूण थंय जॉइन जाल्ले बंटवाळा शिफ्ट जाल्ले तशें हांव थंय 6 वर्स केले बलमटान लास्ट संची वर्स कसो जाल म्हळ्यार ते गेस्ट लेक्चरर युनियन म्हूण तांणी स्ट्रायक करून फुल टायम कोरका म्हळ्यार एक स्ट्रायक केले ते दोळ 8 क्लास आशिल्ले मागीर गव्हर्मेंट पूण 16 क्लास दिले एकाकल्यांक तेन्ना 50% जना काम गेले जाल्यार म्हाका थंय कंटिन्यू जाले 16 क्लास मेळ्ळे फुल टायम जाल्यार ते म्हाका हॅक्टीक जाले ते इते म्हळ्यार ते सकाळीची वचुका मागीर 9 गंटे कॉलेज आसुका आमकां BC रोडा तुल्यान हांव बस कॅच करता त्या मिडल पॉयंट म्हळ्यार ते दूर दूर तुल्यान येवची बस क्राऊड जावनूय येता म्हाका ते विंग चोडूंक जायना फस्ट जाता आशिल्लें आनी विंगड वेवस्थ ना तशी हांव तांगेले प्रिंसिपालाल्यान सांगून रिजायन दिवन प्रोफेशनल जर्नी ते एक पाटी जालें वय आत्ता तुमगेले मध्या वर्ष एक 50 years म्हणटाना वेवसाय सुरू करका म्हणून 50 years ना तेन्ना तुमकां खंयची नमुने धैर्य कशें येयले आनी तेजे प्रयाण करता प्रेरण कोणाले वय ते हांव ते जातरी प्रोफेशनल जर्नी एंड करता म्हाका कसने पूण एक उद्यम कोरका म्हण एक मन आयले वयस तशी ताजे विशयी मस्त आलोचन केले खंयची फिल्डा वचचेता म्हणून ताका हांव कशें केलें म्हळ्यार युट्यूब पळोवच्या स्टार्ट केलें खंयची जायत म्हणून ते म्हाका फुडाची अट्रॅक्ट जाता आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार आमगेले मिगेल ब्लडान तूं अस दिसता फुडाचे उद्यम मिगेल आज्याक रामा कोल्ड हाऊस म्हण आशिल्लें बंटवाळान तूं देवस्थाना लागीं आत्ताय आसतें बट विंग नाही अन्नाला अर्ला राम प्रभू वय वय वय
त्या देवस्थानालागी असं त्या अंगड आत्ताही असं जेन्ना विंगड जनार मालकत्वार असं मागीर मिगेल अण्णान सुधा कोल्ड हाऊस अँड स्वीट स्टॉल केल्ले मिगेल अण्णान श्रीनिवास स्वीट्स काडले मिगेल आज्जाक रामभवन म्हणून हॉटेल आशिल्लें आनी मिगेल अम्माक सांप्रदायिक अडुगे जो कुरकुर खाण करची हप्पोळोडी करची पुरा बार इंट्रेस्ट बट आमगेले यूज जाता विकूनय आम अशी कोणाकय पुरा रिलेटिव्स हांक पुरा वांटीत आशिल्ली शिवाय विकूनय व्यार मोय करनी जाल्यार ते एक ब्लड आशिल्लें खंड्या तशी त्या टायमारी मागीर म्हाका हे विंगड विंगड रिसर्च केल्ले हांव तेन्ना विंगड मस्त नमुने रिसर्च केले ताच नंतर हांव मिगेल्या खातीर कशाय पिट्टी केली मागीर हांव हाजी मध्यंतू फेसबुकारी लक्ष्मी होम किचन म्हळ्यार एक पेज ओपन केल्लें ताजे थ्रू कसले बिझनेस कोरेतवे म्हणून म्हळ्यार हांव ते पोस्ट केल्यार कोणी जाय जाल्यार लाडयता न्हू पोस्टार पेटयता मेन तशीच येता फेसबुकार वय वय फेसबुकारी व्हॉट्सअपारी हांव पुरा घालता तशी घालतना तशी हांव ते पेज ओपन केलें मागीर ह्या कशाया पिट्टी हांव ट्रायल कोण कोण एक फॉर्मूल केली ताका इतली इतली घालचें म्हणून आनी म्हाका ते टेस्ट लायक दिसलें आनी बेनिफिटय दिसली म्हणून हांव फेसबुकार घालें कोणाक जाय जाल्यार हांव पार्सल करता आनी हें मिगेले विजन ड्रीम हें पुरा हांव मिगेले एक कझिन आसा विदुशी रेश्मा भागवत म्हणून ती भरतनाट्याचे विदुशी विद्वत केला ती मस्त सपोर्टिव्ह मल्टी टॅलेंटेड बेंगळुरा आसती थोडे तिणे म्हाका फोन केले हांव तांगेले अपार्टमेंटान तू तांणी एक वर्सा 2-3 सान इव्हेंट करता तांचे जना तेन्ना ती फूड स्टॉल दवरता रेडी टू ईट फूड स्टॉल दवरता तसल्यार तिगेले 23 तू म्हाका 2023 जुलै फोन आयले तुगेले कशाय पावडर म्हाका पेटे हांव ताजी कशाय कोण थर्मसा घालून तशी दिता आनी डिस्प्ले करूंक एक 4-5 पॅकेट पेटे जाल्यार एक कसं एक नाव घालता स्टिकर घाली आनी म्हाका पेटय म्हणाली तशी हांव आलोचन करता म्हाका माळशी म्हळ्यार मिगेल अम्मा तेंची कुळारचे बामणा तेंची कुलदेवी माळशी आनी म्हाका एक तंतू माळशी म्हणून हांव एक लायक वाइब्स डिवायन वाइब्स तशी हांव त्या माळशी म्हणून होम प्रोडक्ट्स म्हणून स्टिकर करून तिका पेटोवन दिले डिस्पॅच केला तू पोस्टलान तू पार्सल केलं तेन्ना हांव कशें केलें म्हळ्यार व्हॉट्सअपारी फेसबुकारी हांव स्टेटस घाल्ले हांव अशी डिस्पॅच केला म्हणून तेन्ना म्हाका एनक्वायरीचे सूर जाले हो तू कसं न्ही हें करतवे वय 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 म्हणलें तेन्ना ते तांणी पुरा सपोर्ट करूंकय जेव केलो जेन्ना ते जावक आशिल्ले तांणी पुरा हाडयले आनी तांगेले फ्रेंड्सा रिलेटिव्सा तशी तांणी सांगले तशी ते नेटवर्क लायक जाले मागीर आनीक कसं म्हळ्यार मिगेले बामणान त्या श्रीनिवास स्वीट्सान ते इंट्रोड्यूस केले बामणा कस्टमर्स आवडटू लायक बॉन्डिंग थंय रेश्मा भागवतान हे टेक ऑफ करूंक हेल्प केल्यार फ्लायट ते लिफ्ट मिगेल बामणान केलें आनी युनिफॉर्मार लायक वतात व्हेरी गुड तशी वंडरफुल वंडरफुल तशी ते कशाय पावडर हांव स्टार्ट केलेले आता एक कशा पावडरान सूर जालेले वय आता 25 उत्पन्न करतस वय ह्या पुरा करच्याक कशी साध्य जाले आणि कसं म्हळ्यार हें करतना तुम्ही रिसर्च आनी केला की ते एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगता ओके ओके ते कशाय पावडर हांव अशी केलो कस्टमरा दितना तंतू एक क्लीन फस्टाक निर्मला भट म्हणून आतां तंतू रिसेंट तांणी दैवादीन जाल्याचे हांव तू वाजिले तांणी म्हाका तू म्हाका कोळंबे पेट्टी आनी एक सारा पेट्टी एक अर्दर्द करून फील करून पेटयतवे म्हणजे ती फेसबुक मुंबई वय वय फेसबुक म्हाका आमगेले कस्टमर आशिल्ली सत्यवती विकामत म्हणून ती गेले थ्रू म्हाका तिणी म्हाका कॉन्टॅक्ट करून दिले गुड वायट त्यात नंतर हांव तिणी कशाय पिट्टय वरयला त्या कोण दितवे म्हणाली ते तुला ना मिगेले सांबारा पिट्टी वय स्पेशल सांबार पावडर म्हणचे म्हळ्यार ते हांव ताका कसलेय मिक्सिंग करना तांदूळ जाल्यार घालना उपवासा टायमार ते यूज करीत ताका तुमी हिंग मिरसांगो पास एक्स्ट्रा कसले घालका म्हणून जस्ट ताका उदक घालायची कोळंब्याची मसालो जाता तो मागीर जस्ट तरकारी आनी हे वेजिटेबल्स घाले जाली तशी ताका स्पेशल म्हणून नांव दवरला तशी ते आनी सारा पिट्टी केली बट मागीर म्हाका तशीची थिंक आमी ताजे विशीं थिंक करतना आमकां नवे नवे आमकां आयडिया येता अशें करीत हें करीत प्रोडक्ट तशें येता ते आमकां तांतू पॅशन आसा काय इंट्रस्ट आसा आनी हें वर्क लायक करका ऑपॉर्च्युनिटी येता म्हणटा येता तशें हांवें तेन्ना आलोचन करून
इन्स्टंट सारा पिटी देवस्थाना सारू टेम्पल सारू म्हूण केल्ले वाव त्या ताक तुम्ही त्या पावडराक उदक मीठ जाय जाल्यार गोड घालून खतखतान पडण घाले 2 मिनिट भितरी सारू रे काडटा येईल त्यान सारू रेडी वाव तशी तशी विंगड 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 अशी आयले इन्स्टंट पावडर्स पुरो हांव मस्त केल्ले ते रिसर्च केला हांवें कितले रिसर्च काळ लागतं ते एक पती एक पॅकेट 6 मंथ्स शेल्फ लाईफ असता का हांव कसं प्रिझर्वेटिव्ह घालना कलर कलर ना 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 तसं घालना टेस्ट मेकर कसं असेल पुरा तसं घालना आणि एक साने ऑनलाईन क्लास हांव अटेंड जालेली तशी म्हाका तांतूय ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ आयले कशी शेल्फ लाईफ आमगेले नॅचरली कशी डेव्हलप करीत मागीर हांव यूज करून ಸ್ವಲ್ಪ टाइम केलो पुरो दवरले ते वರ್ತವೆ पळोवच्याक तशी व्हेरी गुड प्रति एक यशस्साची मागशी एक यशस्साची काणी मागशी परिश्रम आसा नाही त्या परिश्रमा मागशी एक स्वप्न असता ते स्वप्ना मागशी परिश्रमा मागशी यशस इंडित ते तुका एक त्यांची जावन आयला म्हणून सांगेत भारी एक आनंद खुशी विषय आता तुमगे ते 25 प्रॉडक्ट करता असाची तांतो कसकसल असेल मसाला सांगेत की सारू गेले सारू कोणबे पिट्टी कुटा पिट्टी आमगेले GSP स्टाईलाचे साधार आल्मोस्ट हंगेले आमगेल चड विंगड ना म्हणना बट GSP स्टाईलाचे पण्णाव करी सॉंग पुळी कोद्देल मागीर कूट जस्ट उद्दा घालस तांत मसाल जालो ताका तुम्ही वेजिटेबल वय कंची म्हूण वेजिटेबल घाले जाल्ले व्हेरी गुड ते मागीर वागू आमगेले बटाटे जाव खंयचे वेजिटेबल वाकोरे ताजी मसला पिट्टी मागीर पोडीचे आमगेले पोडी करनाचे ताजे डांगर आंबड्याचे सण्ಣ पोळ तांतू तुलन कोरेत ते पुरो पवडे पान कटकोन ते तुम्ही घालका ते मात्र आम्ही घालचे पान कट पान घात घाले जाल्ले तितलेच मिक्स करून काडीत त्या पुरा तसल मस्त केला मागीर विंगडे केला सुक्काची एक मिक्स केला हांवें ते जस्ट तुम्ही पियावा पण्ण घालून तुमकां कसं वेजिटेबल खातर वेजिटेबल नॉन वेज खातर ते घालून हे मिक्स घाले जाल्ले थंय सुक्का रेडी जाले ते कुक जेवते कोरून वेजिटेबल्स ते रेडी जाता जाल्यार विंगड विंगड मस्त केलो रिसर्च करून पुरा केला भारी लायक विषय भारी एक नमना खुशी दिसता तुका ते इंटरेस्ट सपन पळोवची निवड न्ही तेजे मागशी करचे काम पळय ते भारी एक खुशी विषय तुम्ही करता असाची आणि व्याहार कशी वाडयलो आता तुमगेले देवाल देना फेसबुकारी व्हॉट्सअपार वता मागीर कोणी रिसेलर्स हांव रिसेलर्स म्हणून अपॉइंट केलो जनाक केल्ले निमगेले तेज मस्त जनतांनी ओपलेच तेन्ना विंगड विंगड गांवचे रिसेलर्स मेळ्ळेच तेन्ना त्या गांवां पुरो आमगेले प्रोडक्टाचे परिचय जाल्लो तांणी यूज केल्ले तांकां खुशी जाल्यार तांणी आडयताच तशें केलो जनाक आमगेले प्रोडक्ट अगत्य आसा इश्ट जाल्लेले आसा ते खंय म्हूण आमी सोदुका ते हांवें ह्या रिसेलर्साक करून आनी एक 4 कडेन हांव एक्झिबिशनाक स्टॉल दवरला तशी करून जना कळची तशें केलें कोण अगत्य आसा की तांणी हाडून पळयताची आणि एक विषय कसो म्हळ्यार तुमगेले ते एक आमगेले पारंपरीक आशिल्ले रांदपाचे रुचीचे कसले मिक्स करना तशे आशिल्ले ना आनी जनाक आतां वगी वगी रांदप जावका कोरका तेन्ना न्ही लायक हेल्प जाता ते पारंपरीक हांव हे कशी रुचीच केलें म्हळ्यार म्हगेले अम्मा तेजावो बामणा तेजावो आमगेले GSPचे पारंपरिक रांदप फुल्ल पॅक्ड मेनू आमगे ते केन्नाय ते मस्त वर्स तुलान हांव कोण म्हळ्यार म्हगेले वाडीचे तर हांव उपेनंगडीचे आमगेले ते जॉयंट फॅमिली आनी हार्डवेअर बिझनेस थंय तूं केलें ना म्हगेले कुकिंग सेकंड फेज जर्नी स्टार्ट जाल्ले फर्स्ट फेज हांव म्हगेले अम्मा आनी ते अम्मा ते कुकिंग जर्नी आनी बिझनेसाचे म्हगेले अण्णान तेन्ना श्रीनिवास मिल्स म्हूण अंगड काण एक 4-5 वर्स जाल्लेले ते आमगेले घरा अटॅच जावन आशिल्ले तशें ताका खाणा जेवणा सोडची की म्हगेले अण्णा लोटू ताजे डिस्कस करची की पुरा करतशी आनी ताजी दोनीचे कुकिंग जर्नी जेवो बिझनेसा जर्नीचे फर्स्ट गुरू म्हाका म्हगेले अण्णा आरला श्रीनिवास प्रभू ताका कुकिंगाचे आयडिया आसा म्हळ्यार म्हगेले अम्मा जाल तितली रांदपण कोण दोन स्कुला वतशिली मागीर ते कंटिन्यू करचे आनी चंद रितीर फिनिश करचे शिकयल म्हगेले अण्णान म्हाका सुरवेक आनी टिप्स दिवची की ते पुरा अण्णान केले ते जातरी मागीर सेकंड मागीर हांव जॉबांनी वचन पळय फर्स्टाक सेकंड जर्नी हांगा मेल बामणा थंय स्टार्ट जाल्ले तशी म्हाका ते आमगेले पारंपरीक रांदपाचे अनुभव येत गेले आनी ताजी मायन्यूट डिटेल्स म्हाका कळना अशी म्हगेले अनुभव येता तशें म्हाका हें पुरो प्रिपेर करूंक कळ्ळें कळ्ळें
आणि आम्ही जर करची म्हणतात ताका थोडे टाइम लागता लागता पुरा त्या तांकां हांकां कामां वतले जेवो ಅದೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಂಚಿ केन्ना सुरू केला ಆಮ 2023 इंतू जुलै इंतू स्टार्ट केलेला हांव म्हणलें पळय रेशमान म्हाका सांगून तेन्ना तुळेन ते स्टार्ट जालेले व्हेरी गुड असं व्हेरी भारी एक चांग विषय तांतू भितर सांगताची एव्हरी सक्सेस स्टोरी बिगिन्स विथ द करेज म्हणून प्रति एक मुखावेल काणी एक धैर्याने मात मुखार वच्चे जाऊ भारी विषय चांग आता तुमका हे अनेक विषय ऐकलेलं कसं म्हणणार हा. तुम्ही पॉडकास्ट आणि ऐकत आहे वय आव विश्व कोंकणीचे साधारण आल्मोस्ट पूरा पॉडकास्ट ऐकता व्हेरी गुड ऐकत आशिल्ली आत्ताय ऐकता हा. तुमगेले हांव पुरा पॉडकास्ट वॉच करता पुरा पळयता आनी काम करता करता ऐकूचे जाता एक बेनिफिट ते दवरचे आनी मिगेल हांव काम करचे म्हळ्यार अगत्य आसतना पळयचे ऐकूचे वय ते म्हाका मस्त इन्स्पिरेशन हांव बदल स्टार्ट करता जाल्यार कशें जाता की म्हूण म्हाका धैर्य येयलें हे प्रॉडक्ट करूक आत्मविश्वास येयले बदच विश्व कोंकणीचे पॉडकास्ट पळोवनूच व्हेरी गुड इतले म्हळ्यार हा. तांणी तांगेले थंय तांगे सक्सेस स्टोरी सांगताची वय तेदना पुरा जाणां चॅलेंजेस फेस केलेले वय ते पुरा सांगताना हो हे पुरा जाणांकय जाता ते तांणी आत्मविश्वासारी केदन ते पुरा फिक्स केले की आमकां जाता म्हूण तशें हांव ते स्टार्ट केलेले भारी लायक विषय हो आमके एक संतोष विषय हो कसला म्हळ्यार आमगेले इंटरव्यूज जेव्हा पळोवन आमगेले एक पणी एक स्पिरिट कसं म्हणतात स्फूर्ती घेऊन वय 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 येताची कोण ऐकूच्याक एक भारी संतोष विषय हो खंडित ही काणी आणि एक 4 जण वय ज्ञान येता वय ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಳೆಯಿಲಂಕ Yes. ಕೋರ್ಕಾ ಮುಣಾಶಿಲಂಕ ಖಂಡಿತ ಜತ್ತ प्रेरणा येता ವೈ तशीची ವೈ आमगेल काणी प्रेरणाची म्हणाल नाव ವಾ ಖಂಡಿತ ಸೂಟ್ ಜತ್ತ ಹಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ व्हेरी नाईस थँक्यू सो मच थँक्स आणि आमगेले भिक्षकांगे मनांक खंडित कसले स्टेप घेवच्याक धैर्यार वच्चाक हें एक हें जावं पाठ जावं म्हण आमी सांगता आसाची तशीची आमगेले मस्त जन पळयता आसाची तांकां आतां म्हाका प्राय जाल्यार आनी हांव कसं नवं सुरू करचें म्हणून मात्ते आसता तसल्यांक तुमगेले एक संदेश कसो ना ಖಂಡಿತ तुम्ही मुखार शेयाची म्हळ्यार आमी सुरवेक आमगेले हे एज येतय आमगेल जनरेशनान तू बिझी आसता आशिल्लेची चेडू वय चडू हांव वय वय. ते आसता आशिल्ले तुका एक किदू एक वय म्हाका एकली दिव बारीक जाला वय गुड तशी त्या जरतरी तुम्ही अदेची पुरा जग तर मागीर तू स्टार्ट करता एक कसं म्हळ्यार तुमकां खंयच्या इंट्रस्ट आसा खंयच्या तुमकां खंयची फिल्डां पॅशन आसा आनी त्या मार्केटान तूं ते घाल्ल्यार ताका डिमांड आसवे खंयची घाल्यार डिमांड येता ते पूर आलोचन करून तुम्ही एक चूज करून ते मन दिवन केल्यार परिश्रम करून ताळमेरी केल्यार खंडिताकय जाता आनी स्टेप बाय स्टेप वचेच तुमकां आशिल कस्टमर खंडिताकय आसताची करेक्ट तशी तुमकां ते दवरला स्टेप तो घेवच्याकय कळका वयरच्याकय कळका तशी न म्हळ्यार एज जातरी तशी करायच रिस्क हाय रिस्क घेवन करू नकाची बट तुम्ही केल्यार खंडिताकय जाता भंय सोडायची वय आणि वय प्रारंभ करायचा वय म्हणून हांव भिक्षकांक सांगचे वय लायक विषय इतले चंद कोण तुम्ही सांगला म्हळ्यार वय खंडिताची आमकां एक हें आस कसं म्हणटाची आमगेलो टॅलेंट जेवो वय पॅशन सांगला म्हणके वय. असं म्हण जाल्यार करूस एकले सपोर्ट करून वय. खंडिताकय करूयेत ते आमी स्टार्ट करतना आपणीतल्यान आमकां सपोर्टाक येतात आतां म्हाका मिगेले अण्णा अरला श्रीनिवास प्रभू आनी मिगेल वन्नी तागेल बायल सरिता प्रभू आनी मस्त सपोर्ट केला म्हाका करू खंयचे अंतू व्हेरी गुड वच तू करी तू कुटुंब म्हळ्यार एक वत आसता वय कुटुंब एक ಒಟ್ಟು ಅಸುನು एक ಖುಷಿಯ ರಶೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ರಶेच एक ಸಂತೋಷವಿಷಯ व्हेरी गुड त्यांच्या निमगेला आत्ता ताई तुमगेल मागशी पळयतना जर्नी तुमकां संतोष दिलेले टाइम खंयचे क्षण खंयचे म्हण हे कुटुंब संतृप्ती रशिले संतोष रशिले आणि आत्मविश्वासारी या म्हाका पुरा जनान सपोर्ट दिलेलो आसा पळय हांव हे उद्यम करतना ते म्हाका मस्त संतृप्ती दिला आसा पुरा जनान आणि सपोर्ट तुमगेले कस्टमर्स आले आवय कस्टमर्स मेन देवशे मिगेल आमना म्हणचेशिले कस्टमर्स म्हळ्यार आमकां देव म्हूण तशी त्या कस्टमरान यूज करून ना लायक जाल्ला म्हणून तांणी सांगतना म्हाका ते मेळ्ळेले संतृप्ती त्यातनं म्हाका एक मस्त संतृप्ती मेळचे तांणी पुरा सांगतना फीडबॅक दितना तांणी म्हाका फोटो काडून
ताजे फीडबॅक दिवन लायक जाल्ला म्हणून पेटयताची आजी हज्जी कशी आजी कशी support. संतोष वय 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 Very good. मस्त जनान पेटोवचे आसा शेवट ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರು ಪುರೈ ತುಂಗಿಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸಕಿ ಆನ್ಲೈನ್ घेतल्यार ಮಾತ್ರ ಬೈ ಅವ ಚರ್ಡ್ ಹಂತು ಪೆಟ್ಟೈತ ಕೊನೆ ಮಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಕೊಂದ್ ಸಂಗ್ಲಾ ಪುರ ಮೈರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅರ ತಂಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟೈತ ತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಟ್ ಪೆಟ್ಟೈತ ಅತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ टाइम आर पावयताची कसले हांव चंद पॅकिंग करता सो तांगे डोर स्टेप्स पावयता इवन हांव अब्रॉडाक काही पेटयला ग्रेट व्हेरी मागीर अब्रॉडा वत्तल मस्त ऑर्डर कोन म्हणून तांणी घेवन वतसची पुरा साधारण मस्त प्लेस आरी वेल्ला आता अंतू तुमका कसले विंगड प्रॉडक्ट करच्याक मनास की स्वपन कसले आसा 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 तेका आनी कोरका म्हणून आसा मस्त आयडिया आसा व्हेरी गुड तशीची मुखारसून एक व्हड एक नाव येवो मालशी प्रॉडक्ट्स म्हळ्याक म्हणून आम्ही शुभेच्छा करताची ओके आता एक सान एक रॅपिड राउंड अत्यंत इष्टाचे मालशी प्रॉडक्ट खंयचे तुमगेले स्पेशल सांबार पावडर बोंबे फिट्टी हो व्हेरी गुड सर कोण की तुमका ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಗಿವನ್ ಕೆರೈಲ ವೈ 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 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ भारी विषय संतोष म्हळारी कसं एक पदान सांगची जाल्यार आमगेले कुटुंबाच्यान संतृप्ती रशे प्रीती रशे त्यांची व्हेरी गुड तृप्ती म्हणाले एक संतोष वै वै तृप्ती रशे तुम्ही प्रयाणाक एक पदांती सांगची जाल्यार कसं ಪರಿಶ್ರಮ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ व्हेरी गुड ವೈ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಸುಖ आणि एक धैर्य जोकन वय 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 आत्मविश्वास तुम्ही आता 50 इयर्स म्हणतात सुरू केलेले म्हणतात त्यांना आणि कोणाक जेला दिसता अयो आता मुखार वच्चा जायत की मी जायना की मला धैर्य घेतलंय तशी याची पाय मागशी पडारी होडना तशी एक पाय मुखार दवरलो ताजे बिಟ್ಟು तुम्ही मुखार घेऊन करता व्हेरी गुड सो धैर्य एक कंपोनेंट म्हणून आता जीवनान शिकयलेले एक व्हड पाठ कसं पाठ शिकेल तुमका या पूरा जातना वय कसं तुम्ही शिकले चंदू ಅಂತೂ ಧೈರ್ಯ ರೀ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೆಲ ರೀ ಬೆಂಬಲ ಬೆಂಬಲ ಹಂಗೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲೆ ಕುಟುಂಬಾचे ಬೆಂಬಲ असला री आम्ही खंयचेची खंयचे उद्यम कोण खंडित मुखार वचीत कुटुंबाचे आणि रिलेटिव्स फ्रेंड्स आले आणि आमगेल कस्टमर्स आले वय वय ताजोटू आमगेल ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಸೂಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಜಲ್ಲಾರಿ आता तुमगे प्रयाण ಅಂತ तुम्ही सांगले मस्त जन असच मनान थँकफुल जेवका जालो कोणा म्हणता मिगेल अण्ण हरला ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ प्रभू आणि वन्नी सरिता एस प्रभू तराले वय 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 तुम्ही मनान आमगेलागी तुमगेले जर्नी तुमगेल प्रयाण कशी सुरू जाले आणि कशी तुम्ही वाढून येतच शकता आणि की असं वाडी वय वय जाता खंडित देवाले सहाय असं देवाले अनुग्रह असं म्हणताची आम्ही तुमका धन्यवाद दिता चंगा तुम्ही आईले भारी संतोषा विषय तुम्ही ते सोशल मीडिया यूज करून सोशल मीडियाचे पॉझिटिव्ह इफेक्ट म्हणते तुम्ही चंदा येरी जनाले सपोर्ट घेऊन मुखार येत असाची देव बरे करो म्हणून सांगताची आम्ही हांगा मुक्ताय कर आणि मग तुम्ही अवकाश दिलेल्याक तुमका आणि विश्व कोंकणी केंद्राक मस्त थँक तुम्ही हांव फोन केलेलो तेन्ना तुम्ही म्हणले म्हाका एक पाटी कोणकी सांगिले तू विश्व कोंकणी वत्त पळगो म्हणून ते विषय कसं ते सांगता एक पटी हांव त्यांनी उद्यम कसं स्टार्ट करनी जस्ट मिगेल तेन प्रोफेशन लाईफ जाल्ला इतलेची कडे मिगेल वन्नी सरिता प्रभू तिळे एक दिवस सडन म्हणलं तू ते पुरा पॉडकास्ट हांव पळयत आशिल्लो मस्त इंटरेस्ट री त्यांनी इन्स्पायर जाता आशिल्लो कडे मिगेल वन्नी म्हणाली तू एक दिवस सांगतो तू कापयता पळय तू वत्त पळय म्हणून तेच तुमगेल कॉल येता हांव तिक फर्स्ट सांगेल तिक इतली खुशी जाल्ली की मस्त खुशी जाल्ली तेन्ना म्हणल्यार रे तुम्ही सांगिल ते म्हाका एक पाटी सांगिले म्हाका ते सपन साकार जाले म्हणून जाल्ले वय भारी संतोष खुशी विषय आता आमगेले भिक्षकांकय प्रति एक जीवना मागशी एक काणी असता त्या काणये मागशी धैर्य आणि आमगेले ताळमे आसता खंडिताची म्हण सांगताची आम्ही हांगा मुक्ताय करताची देव सगळ्यांक बर करो तुमकां धन्यवाद.